फोंड्यांतलो कोयराचो प्रस्न सोडवंक जर्मनींतली प्लाझ्मा टॅक्नॉलॉजी वापरपाचो थाराव फोंडे पालिकेन पास केलो. ही टॅक्नॉलॉजी वापरून खांडेपार केरी वाठारांत प्रकल्प बांदतले अशें नगराध्यक्ष राधिका नायकान सांगलें. ह्या प्रकल्पाक 6 म्हयने तरी लागतले. ताचे उपरांत पालिका मंडळ प्रकल्पाचो नियाळ घेतले आनी कितें तें थारायतले. रेझोल्युशन घेतला टू इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ APM कन्सल्टंट्स. हे कन्सल्टंट्स आमचे कडेन उलयताले फाटल्या दिसांनी एक नवे कॉन्सेप्ट घेवन प्लाझ्मा टेक्नॉलॉजी. जेन्ना ताणें ऑल टायप्स ऑफ गार्बेज म्हणलें तेन्ना आमकां त्या प्रपोजलान इंट्रस्ट जालें तें. कारण आमी खूब पयशे फोंडा म्युनिसिपालिटीन ऑलमोस्ट वर्साक 2.5 कोटी रुपया आमी खर्च करता ऑन दिस होल प्रोसेस ऑफ सेग्रिगेशन एंड गार्बेज मॅनेजमेंट. आमचे कडेन केऱ्यां खांडेपारान 18,000 स्क्वेअर मिटर आसा. तातूंतले तांकां फक्त 10,000 स्क्वेअर मिटर जाय. ह्या 10,000 स्क्वेअर मिटरान तांचो पायलट प्रोजेक्ट बसता आनी फ्रॉम द डे दॅट वी गिव देम ऑल द परमिशन्स फ्रॉम ऑल द कन्सर्न्ड ऑथॉरिटीज 6 म्हयन्यांनी ते प्लांट उबारूंक शकता. देन इन अनदर 3 years 2017 आमी रिव्यू करपाक शकता प्लांट सक्सेसफूल आसा काय ना म्हणून. आनी जर आमकां दिसता की प्लांट सक्सेसफूल ना, आमचे कॉन्ट्रॅक्टान एक कंडिशन आसतलें की इफ इन 3 years they are not able to prove that it is successful, then we will terminate the contract. आनी जर सक्सेसफूल आसत जाल्यार एवरीवन विल वेलकम इट न्ही. आतां पळोवया गोंयांतल्यो हेर कांय खबरो. कळंगूट वाठारांत कोयरा प्रक्रिया प्रकल्प येवपाक आनीक 1.5 वर्स तरी लागतले. तो मेरेन ह्या प्रकल्पाच्या सुवातीन वर्मी कंपोस्टिंगा वरवीं कोयराचेर प्रक्रिया करची अशी मागणी सरकाराक केल्या अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगले. 4.5 months लागले आनी 5th month आमचे लँड एक्विजिशन प्रोसेस 1,30,000 square meters of land has been acquired on the Kalangut plateau belonging to Kalangut Comunidad. That a proposal that treatment plant will take at least 1.5 years to start. Till then, I have requested the Honorable Chief Minister that our garbage, whichever is going, start treating manually, that is vermi composting units. शिवग्राम एज्युकेशन सोसायटीच्या 2 स्कुलांनी 4 नवे क्लासेस सुरू केल्यात. 5वी, 6वी आनी 7वीच्या भुरग्यांक योगा, कराटे, भरतनाट्यम आनी वेस्टर्न डान्स हे 4 कोर्स शिकयतात. 4 परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक आसा ते वेस्टर्न डान्स, दुसरे आसा ते भरतनाट्यम, हे दोन्ही चलयां खातीर स्किल्स आसात. तिसरे आसा ते कराटे आनी चवथे आसा ते योगा. अशे 4 पद्दतींनी हे परफॉर्मिंग आर्ट्स आठवड्यांतल्यान 2 आसा तेका थारायल्लें आसा. आठवड्यात 2 आसा त्या नंतर मागीर 3 मेळटा. भुरग्याक बरें आयुश्य, बरें आरोग्य, त्याच बरोबर त्याचो स्वभाव बरो जावचो, हे सगळी लक्षात घेवन त्या नजरेन ही परफॉर्मिंग आर्ट्स आसात पळय ती सिलेक्ट केल्ली आसा. पणजे कांपालच्या होम सायन्स कॉलेजीन रस्तो सुरक्षेचेर कार्यावळ जाली. ह्या वेळार पणजेचो येरादारी पुलीस निरीक्षक धर्मेश आंगलेन विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. Where should you cross the road? If there is no zebra crossing, where you will cross? Cross on arm. Arm म्हणल्यार कळ्ळें तुमकां? See, this part which is touching, where hand is touching each other, is the junction. The rest of the part is the arms of the junction. The arms of the junction is the place where you should cross. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.